2024 क्रायम ब्रांचीच्या पोलिसांच्या ताब्यातल्यान पळ काडपी सुलेमान सिद्दीकी केस सगळ्यांक याद आसतली। मात फाटल्या 5 वर्सांत पुलिसांच्या डोळ्यांक उदक लावन पळ काडप्यांचो आंकडो पळयल्यार पुलिसांच्या कामाचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासता। दुबावीत शंकर कुमार म्हापशे जिल्लो हॉस्पिटलांतल्यान पळिल्लो, परत धरलो, दोगा पुलिसांक निलंबित केल्ले। अमीन कानू मोहम्मदान म्हापशेच्या डिटेन्शन सेंटरांतल्यान पळ काडिल्लो, आजून मेळूंक ना। कोलवाळे जेलींतल्यान रामचंद्रन येल्लप्पा पळिल्लो, ताका धरलो, 3 पुलिसांक निलंबित केल्ले। म्हापशे जिल्लो हॉस्पिटलांतल्यान विवेक कुमार गौतम पळिल्लो, रोखडोच परत धरलो, कोणाचेर कारवाई ना। फातोड्ड्या गम्मी फर्नांडीस दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतल्यान पळिल्लो, सोमतोच धरलो, दोगा पुलिसांक निलंबित केल्ले। 2021 केस पळयल्यार सबाहुद्दीन शेख म्हापसा एस्कॉर्ट सेलाच्या स्टाफाच्या ताब्यांतल्यान बांबोळे IPHBंतल्यान पळिल्लो, ताका धरलो, पुलिसांचेर कारवाई ना। 2022 पळून गेल्ल्यांचे केशी अशे, कोलवाळे जेलींतल्यान पणजे कोर्टांत व्हरतना माकराव माक्शी हो रशियन पळिल्लो, आजून मेळूंक ना, दोगा पुलिसांक निलंबित केल्ले। कोलवाळे जेलींतल्यान अजीज असलाम पळिल्लो, परत धरलो, कारवाई ना। मजगती 2023 सगळ्यांत चड केसी, GMCंतल्यान पी रमेश हो दुबावीत पळो, रोखडोच धरलो, 1 पुलिसाक निलंबित केल्लो। प्रकाश नीर हो दुबावीत परोलार भायर सरून बेपत्ता, आजून मेळूंक ना। म्हापसा डिटेन्शन सेंटरांतल्यान डिमिट्री अल्कांड्राव हो रशियन दुबावीत पळो, आजून मेळूंक ना। म्हापशे जिल्लो कोर्टांतल्यान पी रमेश दुसरे फावट पळिल्लो, आगशे वचून धरलो, दोगां पुलिसांक निलंबित केल्ले। दाबोळे विमानतळ पुलीस स्टेशनावेल्यान कश्मीर सिंग हो दुबावीत पळिल्लो, पंजाब धरलो, दोगा पुलिसांक निलंबित केल्यात। मजगती 2024 पळून गेल्ल्यांचो आंकडो असो, म्हापशे डिटेन्शन सेंटरांतल्यान मोहम्मद तोहत मरिडा हो बांगलादेशी पळो, आजून मेळूंक ना, 1 पुलीस निलंबित। लँड ग्रॅबिंग केसींत धरिल्लो सुलेमान खान क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान पळिल्लो, 4 दिसां उपरांत केरळ वचून धरलो, 1 पुलीस बडतर्फ, एकलो निलंबित। एकलो दुबावीत पुलिसांच्या कस्टडींतल्यान 2 फावट पळलो, परत धरलो, मात 3 जाण पुलिसांक सस्पेंड केल्ले। 5 वर्सांत पळिल्ल्या 16 जाणांतल्या 6 जाणांक धरपाक पुलिसांक आजून येस मेळना, तातूंतलो 1 रशियन आनी 1 बांगलादेशी आजून फरार। प्रुडंटा खातीर साहिल नार्लुकार।